वैभव तुझे दान तुझे नमान तुझे प्रणाम तुझे बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा आमकां देवाचें उतर फावो जालां. मार्कस वांजेल 5 अध्याय 20 वाक्या 40 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 21 to 43. जेजू परत्यान माचवार सोडून सर्वरच्या पेले तडीक उतरलेल्या वेळार एक लोक जमो ताचे बोरी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परत म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणेर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगता भायर सन गेलो. लोकांचो व्हड समूह ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडचितालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्टतली एक स्त्री आसली. समार वैजच्या हातान पडोवन ती कश्टल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदाक करशिल्लें. तरी कांय पुनी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षण ती रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर बगलें. तेदवां जेजू आपणा भितर सकत भायर गेली म्हणून समजून आनी लोकां कुशीन फाटी परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हणें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें तेणें पळयतालो. तेदवां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताच्या मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तें ताका सांगी लागली. तेवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुडका जावं. तशें उलोवन आसतना तो सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले, तुज्या धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दुसो कित्याक. पूण तांणी म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तूं सत म्हणल्यार मात्र सई. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी तसो भाव जुवांव ह्या ते गांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजूक बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें कित्याक रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सकाळांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिथा कूम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विजमीज जाली. पूण कोणाकच ती खबर कळयनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताके दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जंय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. आज 2 गडितां आमच्या मुखार दवरतात जेजू. एक रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तो गूण करून घेता, या जिवंत उठोवंक घेता त्या जायराच्या धुवेक. पूण वाटेर ही स्त्री लोकांच्या केटींत येवन थंय कितलो वेळ जाला आसतलो. आतां तो जायराची धूव थंय मरून आसा आनी जायराक कितें बगलां जावंक पुरो. आनीक जेजू हांगात आसा, म्हज्या धुवेची कांय बरोना तशें कांय मोतींत आमच्या जाल्यार चिंतूंक येता. पूण थंय जेजूची परिस्थिती कसली. ह्या स्त्रियेक कितल्या वर्सां तावन 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टूच्या त्या स्त्रियेक दिसो एक भावार्थ, जेजूचे आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो हांव बरी जातली. आनी तितलेंत लोकांच्या केटीन, कित्याक म्हळ्यार रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक लोकांच्या मोदेगांत वचूंक नातलें तें दळा. तांकां विंगड दवरताले. आतांचे बरी न्ही. आनी आदलो काळ तसोच आसलो आनी तांणी लोकांक सांगता मेळोवंक नातलें तांणी. देखून ती कितली कश्टले आसलेली, कितलें एकसूरपण बगलां आसतलें तिणें. तिचे ते करंदय कितली आसतली, बेजाराय कितली आसतली, कितली ती कश्टले आसतली दिसू तें पळयता तिच्या जिवितांत.
देखून जेजू रावता आनी तिका तुवें तुका तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, समाधानान वस आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं दी. कसलीं उतरां जेजूक सोर्व संवसारी सर्गी आनी पाताळी सोर अधिकार देवान ताका दिल्लो म्हणून आमकां कळटा. देखून आज आमी मस्त सणां भावार्थ आमचो सोडयचे. जर जेजूचेर आमी विश्वास दवरता, भावार्थ दवरता, तर ह्यो पुरो घडितां आजुनूय आतांय घडती आसात. कितलीशीं घडितां घडती आसात. कितले लास्ट स्टेजीर आसले कॅन्सर पिडेस्त पुरा अजुनूय गूण जाता, अजुनूय जेजू हात लायता. पूण तुजो भावार्थ कसो आसा? त्या भावार्थान आज हर एक पिडे विरोध आमी फायट केल्यार मात्र खंडीत आमी जैत जोडटा. जर आमी नाका आनी जायना म्हूण सांगल्यार जायना. एक घडीत तुमच्या मुखार आमी दवरता. एक कॅन्सर पिडेस्त लास्ट स्टेजीर आनी एक कॅन्सर पिडेस्त सेकंड स्टेजीर. दोगांयकी आमी प्रेयर केल्ले आनी दोगांयकी पूण तो फोर्थ स्टेजीर आसलेलो ताणें फायट केलें, ताच्या कुटुंबाच्यांनी फायट केलें आनी मागण्यांत रावलीं, बळादीक रावलीं आनी त्या फोर्थ स्टेज आसल्या कॅन्सर पिडेस्ताक संपूर्ण जेजून गूण केलें, सुटका जाली. तुमी पळयलें तर युट्यूबार कालचे दिसा आमी ती सक्स अपलोड केल्ली आसा. आनी एक पिडेस्त सेकंड स्टेजीर आसलो, ताका कशेंय बरें जावचें आहलें पूण ताका ताणें सांगलें आनी कितें फायदो, म्हजें जालें न्हय म्हणून. म्हजे मुखार ताणें सांगलें आनी जालें, म्हजें जालें आनी कितें म्हूण तशेंच जालें तें. आतां कांय करूंक जायना जाल्यार परिस्थितीर ती व्यक्ती पावल्या. दोग जाणांचे दृश्टांत तुमच्या मुखार हांवें दवरले. हे म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ल्यो संगती. देखून भावार्थ मुख्य म्हागाच्या भावा आनी भयणी. कशें त्या रक्तस्रवाच्या स्त्रीक भावार्थ, कशें त्या जायराक भावार्थ जेजूचेर. ताजे आयले मनीस पुरा आनी तुजे दुयेन प्राण केलो म्हळें जाल्यार त्या कानाकत घालूं ना जेजून, खंयचीय कानाकत घालूं ना. तुका भावार्थ आसल्यार पुरो म्हणून सांगलें. तुका भावार्थ आसल्यार पुरो, तुका विश्वास आसल्यार पुरो. आनी त्या विश्वासान जेजू सांगता तो सरलो घरा आनी आपल्या धुवेक 12 वर्सांच्या स्त्रीक जायराच्या धुवेक जेजून उठयलें मरणांतावन, जिवीत दिलें. जेजू कांय व्हडली न्ही, 4 दीस कुसल्या लाजराक फणतावन भायर हाडला जाल्यार हे जायराचे धुवी थकच्यान प्राण केल्ली मात्र ते व्हडले जेजूक एक ती व्हडली खमांत न्ही. कित्याक म्हळ्यार तूं ताचे खातीर त्या संवसारांत आयिल्लो. एक जेजूच्या विशयांत आमी चिंतून कोणाच्याच दोळ्यांनी दुखां पळोवंक जायना. जेजू तक्षण तो पुसता दुखां पुसूंक. लाजराची भयणी रडताली, तांची दुखां पुसूंक तो आयलो. जायर आनी ताची कुटुंब रडताले, तांची दुखां पुसूंक आयलो. त्या रक्तस्रवाची स्त्री काय कितले तेंपातावन दुखां गळयताली आसतली, तिची दुखां पुसूंक तो आयलो. आज तुझे आनी म्हजे हर एक दूख जेजूक कळीत आसा. तुवें आनी हांवें सच्चे कश्ट जेजूक कळीत आसा. देखून हांवें आनी तुवें सच्ची खंयची पिडा शिडा आसल्यार ती जेजूक कळीत आसा. पूण आमी भावार्थान रावल्यार, जेजू सांगता रावल्यार खंडिताचेर आमी जैत व्हरतले. निरासपण आमचे तान पयस वयतले, कश्ट पयस वयतले आनी सगळीं कितें रिणाच्या भार आसात ते पयस येतले. खंयची पिडा शिडा जावं दी, खंडीत जेजू हात लावन गूण करतलो. ही संगती आमच्या मतीन दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणी. काली आमी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर जायना, आमचो भावार्थ पारकेता देव. आनी भावार्थ आमचो तीर आसा जाल्यार, भावार्थ त्या रक्तस्रवाच्या स्त्री बरी मजानी तुजो भावार्थ आसा जाल्यार आमी खंडीत ह्या संवसारान जैतेवंत जाता. ह्या संवसाराचेर आमी जैत जोडटले, पातकाचेर जैत जोडटले, खोटेपणाचेर जैत जोडटले, वायट सक्तीच्या हातान सांपडनासतना आमी जैतेवंत जातले. कित्याक हो तूं भावार्थ जावन आसा. जेजूचेर दवरलेलो विश्वास, जेजूचेर दवरलो भावार्थ केदींच निराश जायना आनी केदींच तुज्या जिवितान चलवणी तूं आपणाक सकनाय. कित्याक जैतेवंत देव ताच्या पुथा मारिपा तुका सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी तो जेजू आमच्या सांगता सदांच आसा. देखून आज आमी हेंच आमी मागया. आमची सगळी पिडा शिडा निरासपण चलवणी कितें आसा, रिणाच्या भार आसा, त्या कुटुंबाची कितें समस्या आसा जाल्यार आज जेजूच्या पांयान त्याला भेटून आयज एक बरो दीस वो. कित्याक ही आज देवाचें उतर आमकां दिलां जाल्यार खंडीत देवाचें उतर आमी क्लेम करया. तर जायराच्या धुवेक तुवें जिवांत उठयलें जेजू म्हज्या कुटुंबांत दी. कसलें औचित्य मरणां जायनातले बरी तूं राखून व्हर जेजू.
जर रक्त सर्वच्या स्त्री एक गुण केला जाल्यार म्हज्या कुटुंबांतल्या सगळ्या पिडेस्त तांची नांवां काडना मागा जेजू तांकां गुण करा म्हणून मागा खंडीत जावन जेजू गुण करतलो सुटका दितलो आनी खंडीत जावन ताची खुशी जावन आसा आमी सगळ्यांनी बऱ्यान राव जे बरें आसा जे संतोशान जी म्हणून जेजूची खुशी तित आमच्या जिवितान जारी जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जे सांगता स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू भगिवंती मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वत आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.